भुईपाल वाठारांत एका 12 वर्सां पिरायेच्या अल्पवयीन भुरग्याचें अपहरण करपाची घडणूक घडली। भुरग्याच्या हुशारकायेक लागून अपहरणाचो यत्न फसलो। ह्या घडणुके उपरांत पुराय वाठारांत भयाचें वातावरण निर्माण जालां। पळयात पुराय बातमी। दिसान दीस गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा। सत्तरी भुईपाल वाठारांत रातीचो फायदो घेवन एका अनवळख्या मनशान एका 12 वर्सां पिरायेच्या चल्याचें अपहरण करपाचो यत्न केलो, पूण त्या भुरग्यान दाखयल्ल्या हुशारकायेक लागून अपहरणाचो डाव फसलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो भुरगो आपल्या घरा लागसर रावपी आपल्या फॅमिलीच्या एका मनशाक घरात सोडून रातच्या 9 वरांचेर आपल्या घरा परतून येतालो। इतल्यान ताचे सामका धवी रंगाची ओमनी कार येवन उबी रावली। ह्या ओमनी गाडयेन आशिल्ल्या एका मनशान ताका गाडये भितर ओडपाचो यत्न केलो, पूण त्या भुरग्यान आपली हुशारी दाखोवन त्या मनशाच्या हातीक घास मारलो आनी मोठ्यान बोवाळ करपाक लागलो। ताचो बोवाळ आयकून लागसरचे लोक धांवून आयले। लोकांक पळोवन अपहरण करपी घडणूक थळावयल्यान फुज्ज्यो काडल्यो। साक्षीदारांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या गाडयेंत 2 जाण आशिल्ले। उपरांत वाळपय पुलीस स्टेशनांत तांच्या विरोधात कागाळ नोंद केली। भुरग्याच्या हातीक अपहरण करप्यांच्यो नाक्षो लागिल्ल्यान ताची वैजकी तपासणी जातली। ह्या घडणुके लागून पुराय वाठारांत भयाचें वातावरण निर्माण जालां। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। तो गेल्लो आपल्या हातेच्या चेडेक पावून तो ताका पावून येतालो म्हटल्यार थंय एक वयताना गाडी नसली ती। येताना खंय ती दुकाना फुडल्यान ओमनी उबी आसली। तो त्या दुकाना कडेन पावलो तेन्ना ताका धरलो हातीक दिसता। हेणी ताका चावलो तेन्ना तेणी तेज्या हातीक चावलो। नेटान चावलो तेन्ना तेजो हात सोडलो तेन्ना तो परत आपले हेंगेर गेलो, आतेगेर गेलो धांवत। तसोच तो जर फुडल्यान धांवन येता जाल्यार ती गाडी फुडें वयताली न्हू, तो ताका परत धरता आसले। तो फाटल्यान गेलो रिटर्न। मागीर म्हाका घरा कडल्यान चेड्यान म्हाका धाकटें सांगलें अशें जालां, भाव गेला आपलो सकयल, ताका पावूंक तो येवंक ना म्हणून हांव पळोवपाक वयतालो म्हटल्यार भयणीन दिसता म्हाज्या व्हडल्या भावाक फोन केलो अशें जालां म्हणून। तो ताका पळोवंक धांवत गेलो। हांव म्हणटा विचारता ताका कितें जालें तो सांगना आसलो। मागीर हांव वचून पळयता जाल्यार अशें जालां म्हणटाले। म्हटल्यार म्हाका काय एक्झॅक्ट खबर नासली, हांव घरान आसलो। ते आतां गाडी ओमनी व्हायट कलर, तेजे फाटले 2च नंबर दिसताले, 08 नंबर आसले। म्हटल्यार आतां कोणाची गाडी कशी सगळे नंबर जर मेळ्ळे जाल्यार सगळें कळटा आसलें न्ही सारकें। गाडयेन कितले जाण आसले? 2 जाण आसले। ते गाडी चलोवपी आसलो तो मातसो टकलो आसलो आनी चश्मा लायलेले। तेणी केन्ना पळोवन आसले ताका? ना तशें तो आतां शॉप म्हणटा पळय त्या शॉपाचे CCTV कॅमेरे बीन तशें काय ना? तसलें काय ना। आनी तुमचे ते भयणीची घरां म्हणटा पळय तुज्या, ते लागींच आसा? लागीं म्हटल्यार म्हाज्या घरा कडल्यान एक 800 मिटर सुमार आहा ते। डेली तो येता वयता? हय, डेली येता वयता, तसलें काय ना। तो येता, तो आमगेर येता, तो हो तेंगेर वयता, तशें काय ना। खेळपाक बीन वांगडाच आसता, शाळेन बीन वांगडाच आसता न्हू ते। सद्या आतां तुमी कंप्लेंट दिला पुलिसांची? कंप्लेंट रजिस्टर करता, कित्याक आयज म्हाज्या भुरग्यां वांगडा जाल्यार फाल्यां आनी कोणाच्या भुरग्यां वांगडा जातलें न्हू, तें कळोंक जाय न्हू लोकांक। आयज भुईपाल सत्तरी हांगासर एका 12 वर्साच्या भुरग्याक, मायनर भुरग्याक किडनॅप जावपाचो प्रयत्न जाल्लो आनी हातूंत भुरग्यान हुशारकी दाखोवन आपली जी किडनॅप जाता ही तेणी सोडिल्ली आसा। ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की भुईपाल सत्तरी एका 12 वर्साचो भुरगो आपल्या एका आतेच्या भुरग्या बरोबर, चेड्या बरोबर खेळटालो आनी तो ताका पावून जेन्ना घरा येतालो तेन्ना भुईपाल चेक पोस्टा कडेन तेंचें घर आसा आनी जेन्ना घरा कडेन येतालो तेन्ना वाटेकच एक ओमनी मदीं रावली आनी तेतूर कोण तरी तेणी एका एकट्यान ओडपाचो प्रयत्न केलो आनी जेन्ना भुरग्याक कळ्ळें की आपल्याक कोण तरी ओडटा तेन्ना तेणी त्या दादल्याच्या हातीक चावलो आनी तेन्नाच त्या दादल्यान आपूण आपल्याक वाचोवपाचो प्रयत्न केलो आनी त्या चेड्याक सुद्दां तेणी चावपाचो प्रयत्न केलो। ह्या हितून बोवाळ जालो आनी तो जो ओमनीवालो आसलो ह्यो तेणी पळ काडिल्ली आसा। ह्या वेळार जो मायनर भुरगो आसा हेच्या आवय बापायन वाळपय पुलिसान कागाळ दिल्ली आसा। त्या नुसार फुडलो तपास सुरू आसा। वाळपयच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत।